रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परबान शिवसेनेची तोखणाय केल्या। महाराष्ट्रातल्या गरीब आणि गरजेवंत दुयेंती खातीर शिवसेनेची मेडिकल सेल फुकट भलायकेचेर उपचार मेळोवन दिता, पूण गोंयांत अशे उपचार मेळनात अशें आरजीच्या मनोज परबान म्हणलां। आरजीचो मुखेली मनोज परब बुधवार सावन मुंबय दौऱ्याचेर आसा। ह्या दौऱ्यांत तांणी बुधवारा मनसेचे मुखेली राज ठाकरेची भेट घेतली आनी बिरेस्तारा तांणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या मेडिकल सेलाचें काम कशें चलता तें जाणून घेतलें। आयज आमी पळयता गोंयांत आमच्या कितलेशेच जाणांक जो मेडिकल हेल्प मेळपाक जाय नाजाल्यार जो सपोर्ट मेळपाक जाय, स्पेशली गव्हर्मेंट स्किम्स जाले कसले तेंचे ऑपरेशन जाले, आमचे कॅन्सर पेशंट्स आसता कितलेशे आनी तो हेल्प तांकां मेळना। डायलिसीस जाले आनी दोपराची ऑपरेशन जाता, जाणट्यांची ऑपरेशन जाता, कोणाची हार्ट सर्जरी जाता आनी हितून खुबशे आमच्या गोंयांत प्रॉब्लम फेस जाता। सो आमी आयज जो एक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन जशें आमी सांगलां की आमी मॉडल स्टडी करता की डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे रिजनल आसात ते आपले पॉलिसीज कशे मांडटात, नाजाल्यार आपले जे कार्यकर्ते आसता, आपले जे सपोर्टर्स आसता, नाजाल्यार आपले जे विंग्स आसता ते कशे हँडल करतात, कशे लोकां मेरेन पावता आनी लोकांक कशी सर्वीस दिता। सो आयज आमी तशाच एका हेतून येयला हांगा। आमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें, हितूंतल्यान इनपुट्स मेळ्ळे, सो दॅट आमी खंय ना खंय तरी हे जे बरे पॉयंट्स आसा, खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जावं ते पॉलिटिकल पार्टीचे बरे जे पॉयंट्स आसा जे लोकांक जर हेल्प जातले, आमच्या गोंयकारांक जर हेल्प जातले ते 100% आमी आमच्या कामान भितर इम्प्लिमेंट करतले, आमी आमच्या कामान ते भितर इम्प्लिमेंट करून लोकां मेरेन पावपाचे आमचो प्रयत्न आसा।